हरे कृष्ण. ऐक पडतोय. वही वही प्रभु जी ऐकत. ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामने नमो आचार्य पादाय निताय कृपापताय ने गौर तथा धामदान कर ग्रामता. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. सर्वप्रथम हांव श्री प्रभुपादाला चरणार मिगेल दंडवत अर्पण करतस. त्या उपरांत मिगेल गुरु महाराज परमपूज्य श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज चरणारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभूला चरणारी मिगेल दंडवत प्रणाम अर्पण करता असून आणि विशेष दंडवत प्रणाम मिगेल मुरलीचरण प्रभु आणि शकीचरण माताजी क इतमळारी तांगेल निमित्ताची म्हाका एक सौभाग्य प्राप्त जाला की म्हाका एक श्रील प्रभुपादाल विषयी काही एक चर्च करूक एक सौभाग्य मेळ्ळा. त्या उपरांत हांव उपस्थित सर्व सकड वैष्णव आणि वैष्णवी चरणारी हांव दंडवत अर्पण करता असं आणि त्या आणि तुमगेला आशीर्वाद मागता हांव की म्हाका दिलेली सेवा हांव लायक करून परिपूर्ण कर तशी म्हाका साध्य कराची. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आयची म्हाका सेव दिला त्या प्रभुपाद लिलामृतान दाखून वॉल्यूम 1 चॅप्टर 8 त्याच्या विशयी आमकां एक चर्च करूक म्हाका एक सौभाग्य दिला. आमी पळया कशी चर्चा कशी करची म्हणून हांवें. हाजे फुडें 7th चॅप्टरान तूं आमी आयकून आशिल्ल्या कशी तांगेल्या प्रभुपादाल्या लीग ऑफ डिवोटीज पॉलिटिकल प्रेशरा निमित्त तांकां त्या बंद करता जाल्ल्या कशी तांगेल्या प्रयागराजात फार्मास्युटिकल कंपनी आशिल्ल्या दुकान आशिल्ल्या फार्मसीच्या तांतूं तांगेल्याची एक जनान चोऱ्यांनी करून दुड्डू आनी पुरा कांपून व्हेल्लेले. तेन्ना प्रभुपाद एक अशी म्हणावी आलोचना करत आशिल्ली जी देवाल कसन देवाल मर्जी तांकां गोतना म्हणून. तर त्या सकट जाल्या नंतर आता आमी 8th चॅप्टर येवया. 8th चॅप्टरान तूं 8th चॅप्टराचे स्टार्टिंग जाता प्रभुपादान एक लेटर बरयलेलें. तेन्ना आमगेले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आशिल्ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांतून तांणी एक पॅरेग्राफ दिला तें हांव वाचिता इंग्लिशान तूं. ताजे मागीर आमी आमगेली चर्च स्टार्ट करया. I have got the clue of going back to Godhead. Just after leaving my present material body, and in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper Back to Godhead as one of the means to the way. Please don't think of me as something wonderful or a madman when I say that I shall go back to Godhead. After leaving my present material body, it is quite possible for everyone and all of us. ह्या तांगेल एक लेटर तुला एक भाग तांणी 8th चॅप्टराच्या स्टार्टिंगान तुजी हे लिलामृतान बरयलेलें आसा. आता जशी आमी सांगिल्लें आशिल्लें तांणी तांगेली झांसी तू लीग ऑफ डिवोटी एक फेल जाल्या नंतर पॉलिटिकल प्रेशरान तूं त्या मेयराल बायलेन वुमन्सा खातीर एक स्टार्ट करच्या खातीर तांगेले जाग आनी घेवन प्रभुपादाले तांकां मागीर थंय दाखून वचका पडलें. थंय दाखून आयले नंतर प्रभुपाद मथुरा पावताचे हांगा दाखून आता चॅप्टर 8 स्टार्ट जावच्या. प्रभुपाद मथुरा येताचे. मथुरान तूं तांगेले तांणी हाका केशव महाराजाक मेळताचे. तेन्ना केशव महाराज एक मठाचे स्थापना करता आशिल्ली. तेन्ना प्रभुपादान तांगेल्या आश्रमांत तांणी एक तांकां चैतन्य महाप्रभूला एक डेटी दिवन आनी केशव महाराजान तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमी आमगेल्या मठांत राबाती आनी आमगेले गौडीय पत्रीक आसा तें तुमी
तांचे काम तुम्ही कारभार सांभाळाचे म्हणून त्यांनी केशव महाराजान प्रभुपादाक अभय चरणाक सांगिल्लें आशिल्लें. तेन्ना तांगेलें नांव अभय चरण म्हणून तांकां दीक्ष दिलेलें नांव जालें. तांकां एक रूम दिला प्रभुपादाक, अभय चरणाक एक रूम दिल्ले आणि फर्स्ट टाइम तांणी एक मठान तूं राबचें तांणी एक स्टार्ट केलें. त्या मठान तांगेले गॉड ब्रदर्स गुरु भाई आनी पुरो आशिल्लीं जी. आणि एज अ सिनियर प्रभुपाद एक सिनियर एक्सपिरियन्स डिवोटी आशिल्ली ती. त्या निमित्त प्रभुपादान भगवद्गीताचे क्लासेस आनी घेवचे आशिल्ले आनी केलो ब्रह्मचारीक तांणी एक इन्स्ट्रक्ट करचे आशिल्ले, शिकोवचे आशिल्ले. कृष्ण कॉन्शियसनसा विशयी तांकां शिकोवचे आशिल्ले पुराणाक. तातूंत केलो डिसायपल्स केलो ब्रह्मचारी आशिल्ली तांणी पळय इलिटरेट आशिल्ली, म्हळ्यार इतली शिकवण ना आशिल्ली तांकां. तांकां वरकेन प्रभुपाद लायक करून तांकां इन्स्ट्रक्ट आनी कर न्हू शिकोवन दिवचे आशिल्ले प्रभुपादान. आनी सक्कर तांगे क्लासीस मेजर क्लासीस तांगेले भगवद्गीता वयली आशिल्ले. तेन्ना जस्ट तांणी मठ स्वल्प काळ जाल्ले राबून आसूं न्हू, तेन्ना आनी एक तांगेले गॉड ब्रदर आशिल्ले भक्ती सारंग गोस्वामी म्हणून. तांणी प्रभुपादाक दिल्ली आपोवचे लेखले. तांणी लेखले प्रभुपादाक दिल्ली आयल्यार तांगेले आश्रमा तांगेले एक तांणी एक प्रिंट करता आशिल्ली जी एक मॅगझीन तांगेले. तातूंत प्रभुपादाक हेल्प जावका म्हणून तांणी प्रभुपादाक सांगलें तुमी दिल्ली मिगेल आश्रमा येवन राबात म्हणून. तेन्ना केशव महाराज आनी भक्ती सारंग गोस्वामी डिस्कशन जाल्लें दोगय जाणांकय प्रभुपाद जावका. बिकॉज तांगेलें काम आनी पळोवन पळय, तांगेले एक भगवद्गीता आनी भागवतमार एक कमांड पळोवन पळय, केशव महाराजाक आनी भक्ती सारंग गोस्वामीक कळलेलें की वो लायक म्हळ्यार एक प्रिचर म्हणून, अभय चरण म्हळ्यार एक लायक प्रिचर आसा म्हणून तांकांय कळलेलें. म्हणून तांगे दोगय जाणांक एक हें आशिल्लें की आमगेलो हांगा येवका तांणी आनी अभय चरणान आमकां सहयोग करता म्हणून दोगय जाणांले अशें आशिल्लें. मागीर लास्टार मागीर भक्ती सारंग गोस्वामीन कशें पुणी हांकां कन्विन्स केल्लें केशव महाराजाक. प्रभुपादाली इच्छा आशिल्ली वय दिल्ली वचचें आनी तांणी मागीर कशें पुणी केशव महाराजाक कन्विन्स केल्लें आनी तांकां सांगलें प्रभुपादाक तुमी अभय चरणाक तुमी दिल्ली पेटोवन दियात म्हणून. तशी मागीर अभय चरणान फायनल केलें प्रभुपादान दिल्ली वचचें म्हणून तांणी एक नक्की केलें. आतां दिल्लीन तूं वचका जाल्यारीची पळोवका जाल्यारीची तांकां सांगून दिलेलें आशिल्लें भक्ती सारंग गोस्वामीन तुमकां आमगे हार्मोनिस्ट म्हणून हिंदीन तूं ताका सज्जन तोषणी सांगताची. त्या पत्रिका आसा पळय वैष्णव पत्रिका तातूंत तांकां संपादक म्हळ्यार एडिटर म्हणून तांणी तांकां कार्यभार दिवचे म्हणून तांणी सांगून घेतलेलें आशिल्लें अभय चरणाक. म्हळ्यार हांगा अभय चरणान वचका जाल्यारीची तांगेले एक प्रभुपादाले एक विजन केन्नाय व्हड आशिल्लो ना. तांणी केन्नाय सान आलोचना करली. आतां इवन तांणी सक्सेस अमेरिका वचून तांणी मागीर जेन्ना इस्कॉन स्टार्ट केलें पळय तेन्ना एकदम इट वॉज नॉट अ व्हेरी ग्रँड स्केल, व्हड पांयार तांणी स्टार्ट केला. तांणी तांकां एक सान म्हणून कांय काम करचें तांकां हें ना आशिल्लें. थंय वचका जाल्यारी दिल्ली वचका जाल्यारी पळय प्रभुपादान पुरो अशी आलोचना करचें अशें तांगेलें प्लॅनिंग स्टार्ट जालें बैसूनची थंयची. आणकी तांणी वचून न्हीची दिल्लीन जाल्यार वचका जाल्यारीची तांगेलें मन अंत पळय एक प्लॅनिंग स्टार्ट जालें. मात ताका हार्मोनिस्ट पत्रिका सज्जन तोषणी पत्रिकाक हांव कशी मुखार व्हरचें, कशी ताका आनी तांचें डिस्ट्रिब्युशन कशें करचें, चड कशी आमी पत्रिका प्रिंट करची, त्या पुरा तांणी स्टार्टिंगाक वचका जाल्यारीच पुरा आलोचना आनी कर न्हू तांणी प्लॅनिंग आनी करता आशिल्ली. तशीच त्या निमित्त कसं ना आनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जितले डिसायपल्स आनी आशिल्ले पळय म्हळ्यार प्रभुपाद गॉड ब्रदर्स अभय चरणाल गॉड ब्रदर्स आसा तांकां पुराण गोत आशिल्लें प्रभुपाद अभय चरणाल रायटींग आनी प्रिचींग आनी मातसो स्ट्रॉंग आसा. आनी नॉट ओन्ली म्हळ्यार तिनी लँग्वेजांतूय हिंदींतूय इंग्लिशांतूय आनी बेंगॉलींतूय तांगेले तिनी लँग्वेजांतूय कमांड लायक आशिल्ली त्या पुराण गोत आशिल्लें. तेन्ना तांगे भितर कॉम्पिटिशन जावचें आशिल्लें प्रभुपादाल खातीर की कोण अभय चरणाले संघ चड घेता, कोण तांगेले एडवांटेज चड घेता, कोण
तांगेल सहाय्य चढ घेवचे तशेंच भितरी तांगेल गॉड ब्रदर्स जाल्यार कॉम्पिटिशन जावचें आशिल्लें अभय चरणा खातीर. तशीच मागीर तशें हांगा दाखून भायर पडले नंतर तांणी झांसी दाखून भायर आयले नंतर केशव महाराजाला मठा राबून तांगेल पत्रिकान तांकां हेल्प आनी केले नंतर भक्ती सारंग गोस्वामी महाराजान तांकां दिल्ली आपयल्या. त्या दिल्ली वतना वचका जाल्यार तांकां एक लेटर मेळ्ळें प्रभुपादाक. त्या लेटर कसं म्हणणार गौडी मठा कशी येवचें, कितले मिनिमम एक्सपेन्स कर न्हू, चड खर्च कर नशी कशी येवचें तांकां पुरा त्या डायरेक्शन दिलेलें प्रभुपादाक थंय येवका जाल्यार. आनी थंय येवन तांकां सज्जन तोष्णी म्हणून आशिल्लें पळय तांगेल पत्रिका वैष्णव पत्रिका तांतूं तांकां संपादक म्हणून एक कार्यभार दिवचे आशिल्लें. तेन्ना तें लेटर मेळ्ळे नंतर प्रभुपाद केशव महाराजाला आश्रमा दाखवून मथुरा दाखवून तांणी दिल्ली वचपाक भार सरली. ती दिल्ली वचून तांकां जशी सांगिल्लें आशिल्लें पळय त्या लेकार तांणी चमकलीची म्हळ्यार विथ मिनिमम एक्सपेन्स थर्ड क्लासाचे तिकीट आनी काणू ट्रेनाचे. त्या नंतर मागीर थंय वचून शेअरिंग टांग कर न्हू, टांग म्हळ्यार घोड्या गाडी कर न्हू, तशी जावन एकदम सौरगेर तांणी मागीर थंय वचून पावली. ती हांगा प्रभुपादाल्या विशीं म्हणा मस्त जाणांक कळलेलें की तांणी लायक एंड प्रिचींग आनी ही इज अ व्हेरी गुड स्कॉलर इन रायटींग अँड प्रिचींग ऑल्सो. तातूंत एक साऊथ इंडियान तूं एक अलगप्पा म्हणून डॉक्टर अलगप्पा आशिल्ले तांणी वर्केन रेडी जाल्लेली प्रभुपादाल्या ईशोपनिशद गीतोपनिशद प्रिंट करच्याक आनी तांणी वर्केन रेडी जावन आशिल्ले. बट एक अशें जाल्लें तांकां मागीर ते एक 7 चॅप्टर दिला तातूंत मागीर तांणी कांय प्रिंट करूं जायनी म्हणून मागीर तांणी थंय पावले नंतर पळय भक्ती सारंग गोस्वामी आश्रमांत जशी पावली पळय तेन्ना तांणी पळयता ती मस्त तांगे थंयची ब्रह्मचारीनेस पळय तांणी तितले कांय एक दुसरा वटू झगड न्हू, तांगे दिल्लेली सेवा तांणी करना ती आनी क्लेनलीनेस ना मठांतू त्या पुरा तांकां पळोवन चिके तांकां बेजार जालो. म्हळ्यार एक तांगेल गुरू महाराजान इतले लायक करून एक मठ करून दिला तांकां आनी तांकां हांगा कांय विंगड कांय करचे ना, प्रिचींग मात्र करता, प्रचार मात्र करचे आशिल्ले. आनी त्या प्रचार वर्के सोडा ती तांणी इवन देवा डेटी वर्शीप तांणी सम करनाशिल्ली जी आनी भितरी तांणी लढाई मारनू आनी पुरा पळय एक पुरा एक आश्रमांत तांणी एक पुरा आश्रमांत तांणी एक पुरा हें एक एनवायरमेंट आसा पळय तो पुरा एकदम वायट केलेलें आशिल्लें. ते पळोवन चिक्के प्रभुपादाक बेजार जालो. पण मागीर आतां तांणी आयला ती आतां संपादक म्हणून सज्जन तोष्णीचे म्हणून तितले काय तांणी मागीर हें पळोवया कसन करचें म्हणून तांणी एक आलोचन केलें. त्या नंतर मागीर तेन्ना मागीर एक ते भितरी ब्रह्मचार्यांनी झगडे जेत आशिल्ले पळय लढाई मारता आशिल्ली पळय तेन्ना एक ब्रह्मचारीने तांकां आनी एक लेटर दिल्लें प्रभुपादाक. ते लेटर कसन म्हळ्यार त्या लेटर आशिल्लें भक्ती सारंग गोस्वामी महाराजाला तांणी कसन सांगिल्लें आशिल्लें त्या लेटरांत तुमी आतां कशी हांगा आयलात न्हय दिल्लींत आतां तुमी इवन एडिटर कशी तुमकां कार्यभार दिल्लेलो आसा आमी ताजे उपरांत तुम्ही या मठांतू एक ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणून तुम्ही तेगे हाता घेयाची आणि त्याची ब्रह्मचार्यांनी कसं पळा तांकां खंयच्यान तांणी काय तितले करनाची सेवा आनी करना ती आणि तुम्ही तांकांय कंट्रोल करात म्हणून तशी एक भक्ती सारंग गोस्वामीने तांकां एक लेटर दिल्लेलें त्या ब्रह्मचारीन तांकां दिल्लें अभयचरणाक. ते लेटर मेळ्ळे नंतर प्रभुपाद अभयचरणाने लेखले चलो पळोवया कशें करचें म्हणून हुगूर तांणी मागीर मठाक पुरा ऍडमिनिस्ट्रेशन आनी सज्जन तोष्णीचे संपादक म्हणून तांणी कार्यभार हाता घेतला. तांगेल विजन मस्त हॉट आशिल्लें प्रभुपादाल ऑलवेज ही यूज टू थिंक बीग. तांकां सांसान काम म्हळ्यार ही वॉज नॉट दॅट मच इंटरेस्टेड करता जाल्यार लायक करून व्हड काम करता म्हणून तांगेलें की एक डिझायर आशिल्ली. तेन्ना तांणी पळयलें तांगेल्या सज्जन तोष्णीतू तें प्रिंटींग क्वॉलिटी समना पेपरय समना आनी त्या उपरांत मागीर तो प्रिंटर आसा पळय तागेलो रिलेशनय समना त्या मठाचे म्हळ्यार ताका प्रभुपादाक चिके मागीर हें जाल्यार कशें आतां कशें करचें आलोचन करता आशिल्ली. आलोचन करून मागीर तांणी लेखलें चलो आतां आयला आतां आमी कशी पुणी आमी करया म्हळ्यार प्रभुपादान इनिशियल स्टेजार मस्त कश्ट काडला. आमकां आतां बैसून पुरा रेडीमेड मेळटा पण प्रभुपादान पळय सुमार कश्ट काडून
तांगेले मतलब नक नत पुरा ऐकून पुरा जाणाला मस्त करतानी कष्ट काढला या पुरा एक आमके इतलं हॉड एक या दिवच्याक पडा भगवद्गीता आणि भागवत शिक्षण दिवक आलार पडा प्रभुपादान मस्त कष्ट काढलेलं असतं तेतना मागीर त्यांनी जेन्ना स्टार्ट केलं पडा सज्जन तोषणीच्या संपादकान एडिटिंग करच्या त्या बरोवच्याकय तांकां तितले टायपरायटर ना आशिल्ले टायपिंग प्रिंट करता टाईप करता जाता तेन्ना त्यांनी पळयलें टायपरायटर येना आणि त्या प्रिंटरान तुवें पळय मस्त प्रॉब्लेम आसा समज लायकन प्रिंटिंग आनी जायना आशिल्लें त्या मागीर आलोचना करता आशिल्लें कशी दिवचें प्रिंट मुखार पब्लिकेशनां कशी दिवच्या का प्रिंट करता जाल्यार कशें करचें म्हणून त्यांनी आलोचना करताना मागीर एक त्यांनी भाड्यार एक टायपरायटर घेतिल्लो आशिल्लें भाड्यार टायपरायटर घेवन मागीर ताचेर सुरवे हातान बरोवन मागीर त्या टायपरायटरान त्यांनी टायप करचें आशिल्लें मागीर तें टायपिंग केल्लें आशिल्लें पळय तें मागीर त्यांनी व्हरून प्रिंटराक दिवचें आशिल्लें पब्लिकेशन करूंक तेन्ना हांगा तेन्ना त्यांनी आयलीत पळय हांगा भक्ती सारंग गोस्वामी आश्रमांत तेन्ना त्या लेटरान तांकां बरोवन दिलेलें आशिल्लें अकिंचन महाराज आशिल्ले पळय तांगेल हातान तांकां तांगेल रुमाच्या बिगात दिल्लो त्या बिगात रूम कोणालो आशिल्लो म्हळ्यार भक्ती सारंग गोस्वामी महाराजाला ते रूम आशिल्ले तांणी थंय ना आशिल्ले म्हणून तांगेल रूम अभय चरणाक दिवचे म्हणून अकिंचन महाराजाक तांणी सांगिल्लें आशिल्लें त्या बिगात आनी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन कशें दिल्लें म्हळ्यार त्या रूम ओन्ली अँड ओन्ली ऑफिशियल युजा खातीर करता विंगड खंयच्याय युजा खातीर करूं ना म्हणून तातूंत इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें प्रभुपादाक अभय चरणाक त्यांनी मागीर त्या रुमा बसून त्यांनी पुरा त्या बरोवचे की एडिट करचे की टाईप करचे की त्या रुमा बसून त्यांनी करचे आशिल्लें अभय चरणान केलो थोड्या दीस तशी काडले तेन्ना मागीर आपास एक तांकां भक्ती सारंग गोस्वामीला एक लेटर मेळ्ळें त्या लेटरान कसं सांगिल्लें म्हळ्यार आमगेले फूड कशी प्रिंटींग जाता आशिल्ली पळय त्या प्रिंटिंगा लेक्कारीची कसंय चेंज करच्या ना ताजे फॉर्मॅटांनी आशिल्ले पळय त्या कसंय चेंज करच्या नज म्हणून भक्ती सारंग गोस्वामीन तांकां एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आणि तांगे कसन ड्युटी स्पेशल ड्युटी कसं ना त्या तांकां आपास उडगास करून दिल्या भक्ती सारंग गोस्वामीन आपास आनी एक लेटर दिवन आणि मागीर तांकां एक उपदेश दिला एक इन्स्ट्रक्शन दिलें आपास की आश्रमांत तूं ब्रह्मचारी कंट्रोल कर न्हू कशी एक लायक एक एनवायरमेंट डेव्हलप करचें तें तांकां एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें पळयात तुमी कशें करचें म्हणून बिकॉज थंयचे ब्रह्मचारी कोणाला आयकूच ना आशिल्ले जेन्ना भक्ती सारंग गोस्वामीन सांगिल्ले नंतर त्यांनी ब्रह्मचारीक कसं सांगूक गेल्यार पळय त्या ब्रह्मचारी तांगेले उलटा उलोवचें तांकां उलटा जवाब दिवचे आणि तांगेलें आयकूच ना तें पुरा करचें आशिल्लें आणि तातूंत केलो ब्रह्मचारी अशी आशिल्ली तांणी कंप्लेंट केल्या तांगेले गुरू महाराजाक की आतां अभय चरण म्हणून आतां नवीन हांगा एक आयला आणि तो आमकां अशें उलयता आणि अशें पुरा आमकां ना करच्याक आमकां इन्स्ट्रक्ट डायरेक्ट आनी करता आतां आमकां कांय चलना म्हणून तांणी गुरू महाराजाक तांणी स्वता गुरू महाराजाक तांणी कंप्लेंट करचें स्टार्ट केलें आणि हें पुरा पळोवन पळय प्रभुपादाक चिके दुख्ख न्ही जाला पण आतां करचें कशें ना आतां हांगा येवन जाल्या नंतर तांकां काम दिलां ना आतां काम करता म्हणून तांणी हें पुरा सहन करता कशें लाग खंयचे खातीर तांणी सहन करचें तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळलेलें कृष्ण भावनामृतान तांगेलें एक तांगेलें जें विजन आशिल्लें पळय तांगेल एक लक्ष आशिल्लें पळय कृष्ण भावनामृत आमी कशें प्रचार करचें तातूंत तांकां एक लायक एक एक्सपिरियन्स मेळटा आशिल्लो म्हणून तांणी पुरा हें आयकून घेवचें आशिल्लें सहन करून घेता आशिल्ली तशीच मागीर फर्स्ट एडिशन आसा पळय तांणी जॉयन जाले नंतर फर्स्ट एडिशन आश्रमांत तूं पळोवले नंतर फर्स्ट एडिशन तांगेलें ऑगस्टांत प्रिंट जावपाक आशिल्लें ऑगस्ट एंड 1955 तें प्रिंट जावपाक आशिल्लें जाल्यार ड्यू टू सम रिजन चिकेल ऑगस्ट एंड पर्यंत तांणी त्या मॅन्युस्क्रिप्ट तांणी टायप आनी करून त्या प्रिंटराक दिल्लें आशिल्लें जाल्यार बिकॉज प्रिंटराल आनी हांगे रिलेशन लायक ना आशिल्लें
तेच ना त्या 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 वेळेपर्यंत तशी जाऊन ताण चिके लेट आणि करून मग फर्स्ट एडिशन आशिल्लें पळय हांगे आनी अभय चरणान आयल नंतर फर्स्ट एडिशन तांगेल प्रिंट जाल्लें सप्टेंबर एंड जाल्लें प्रिंट जावका जाल्यार म्हळ्यार एक म्हयनो फुल्ल तशीच प्रिंटरार वटू उलोवन तांकां कन्विन्स करून तांकां रिक्वेस्टांनी करून करता 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 एक म्हयनो जाला तेजे नंतर त्या सज्जन तोषणीचे ऑगस्टाचे एडिशन प्रिंट जाला आता जशी प्रिंट जावन अभय चरणाल हातान तू ಸ್ವಲ್ಪ कॉपी आयल पळय तांणी इमिडिएटली भक्ती सारंग गोस्वामीक ते पेटोवन दिले कॉपीज केलो कॉपी तांणी पेटोवन दिले आणि तांणी मागीर एक्सपेक्ट केलें की आमकां कसं ना चेंजीस आसला रे की तांकां आवडता की कसन चेंज करता जाल्यार की तांणी इन्स्ट्रक्ट करतालीं म्हणून तांकां अभय चरणाक एक आश आशिल्ली पण जाल्लें कसन म्हळ्यार भक्ती सारंग गोस्वामीने स्वतः काही उलयनी काही सांगनी तांणी प्रिंट हाजे विशयी आर्टिकला विशयी काही उलयनी फोन कोणाक लायलो भक्ती सारंग गोस्वामी सेक्रेटरी आशिल्लो पळय रामानंद म्हणून तागेल फोन आयल प्रभू अभय चरणाक कसन म्हणून तांतू केलो तांणी मिस्टेक पॉइंट आउट केले तांणी दॅट वॉज टेक्निकल मिस्टेक आशिल्लें कसन त्या सेक्रेटरी रामानंदान तांकां सांगिल्लें आशिल्लें पळय ते टेक्निकल पॉइंट्स आशिल्ले आणि ताजे नंतर तांणी केलो कडेन सांगलें तुमी कसन फॉन्ट आनी यूज केला पळय बरयले रीत आसा पळय तांतू भक्ती सारंग गोस्वामी नांव क्लियर दिसना म्हणून त्या एक तांणी पॉइंट केला मिस्टेक आणि तेन्ना ऑलरेडी प्रभुपादाने टायपरायटर सांगून जालेलें जाल्यार थंय दाखून इन्स्ट्रक्शन कसं आयलें टायपरायटर आणि नाका जेन्ना तुम्ही हँड रिटन दिवच्या जाता प्रिंटराक मागीर टायपरायटर कसा लाग म्हणून हांगा प्रभुपादाने टायपरायटर मागीर रेंटरांनी घेवन कळून जाला पण थंय दाखून इन्स्ट्रक्शन आयली तशी जी तुम्ही टायपरायटरांनी घेवच्या काही गरज ना आता अशी आमगेल्या आश्रमांत तुका फंड्स आनी ना ती दुडवात ती काही कष्ट असत तसला तुम्ही टायपरायटरांनी घेवका म्हणना जेन्ना आमी मॅन्युस्क्रिप्ट हँड रिटन आमी दिवन प्रिंटराक तांणी तशीची टायप करून तांणी प्रिंट करून साध्य आसची म्हणजे प्रभुपादाल मनात तेन्ना कशें नाशिल्लें म्हळ्यार टायप टायप करून दिना जाल्यार पळय हँड रिटन दिल्यार तितल्या मागीर प्रिंटराक कश्ट जाता प्रिंटींग करूंक आनी टायम चड घेता तशी प्रभुपादान लेखून मागीर टायपरायटर घेतिले आणि मागीर प्रभुपादान त्या एक रिक्वेस्ट केले तांकां कशी आमी लायक करून एक सज्जन तोषणींत आसा पळय ते आमी पेपर क्वॉलिटी इम्प्रूव करया आणि तांतू मागीर आमी प्रिंटींग क्वॉलिटी इम्प्रूव करया हें आतां आमकां सद्या कोण प्रिंट करता पळय तांगेल काय इतलें प्रिंटींग मशीन काय एकदम मॉडर्न न्हय चिके ओल्ड प्रिंटींग मशीन आसून तांतू प्रिंटींग इतलें लायक करून क्वॉलिटी मेळना म्हणून तांणी प्रभुपादाक भक्ती सारंग गोस्वामीक सांगिल्लें आशिल्लें जाल्यार त्या पुरा भक्ती सारंग गोस्वामीने मागीर एक्सेप्ट केलें आणि तांणी मागीर प्रभुपादाक सांगिल्लें आशिल्लें की तुमी प्रिंटींग कलकत्तांतू दियात प्रिंटींग करूंक कलकत्तांतू लायक मॉडर्न मशीन्स आसा प्रिंटींगाचे थंय तुमी प्रिंटींग करूंक आमगेले हे पत्रीक दियात म्हणून जाल्यार प्रभुपादान तेन्ना सांगिल्लें आशिल्लें तांकां तुमी प्रिंटींग कलकत्तांतू कराची की दिल्लींत करात पण जो पर्यंत मशीन आणि प्रिंटर लायक ना पळय आणि पेपर क्वॉलिटी आणि हे पुरा लायक नासल्यार पळय आमी कितलेंय हें केल्यार काही तितलो फरक पडना आणि चैतन्य महाप्रभूचं मेसेज आशिल्लें पळय तांकां हिंदींतूय करचें आशिल्लें इंग्लिशांतूय करचें आशिल्लें हिंदीन कसा लाग म्हळ्यार इंडियान तूं हिंदी पब्लीक इंग्लीश हिंदी स्पिकींग पब्लीक चड नव्हे आणि आणि इंग्लीश स्पिकींग इंग्लीश लिटरेचर कसा लाग म्हळ्यार एब्रॉड पेटोवचे थंय तांकां तांगें विजन आशिल्लें प्रभुपाद तांगे गुरू महाराजान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें न्हू तांकां पाश्चात्य देशा वचून तांणी कृष्ण भावनामृता प्रचार करता म्हणून त्या निमित्ताने सांगिल्लें इंग्लिशांतूय आमी पत्रिकांनी करया बट कसन फंड ना जे ह्या करता जाल्यार दुड्डू जाता दुड्डूला जावका नव्हे त्या आश्रमांतू केन्नाय दुड्डू आसचें ना तेन्ना प्रभुपादान आलोचन केलें हांव स्वताची डोनेशनांनी प्लॅन करता तशी तांणी एक एक मना विचार केलेलो तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ दिवस तशी गेले तेन्ना कसं जालें म्हळ्यार तांगेले पूत आसा पळय वृंदावन तोवय थंय आयलो तांकां तागेलो अण्णा मेळूंक म्हळ्यार प्रभुपादा मेळूंक तोवय आयलो थंय थंय मागीर तो केलो दीस राबचो आयलो आश्रमांत थंय आश्रमांत तो
तागे लागना का मला प्रभुपादाक सान कामान त्यांनी हेल्प आनी ताणें करचा स्टार्ट केलं. तेतना एक दिवस कसं झालं, अचानक एक व्हड एडवोकेट आयलो. त्या एडवोकेट तो मस्त फेमस आशिल्लो आनी ताण पळय ताण येताना पळय हांगेल्या आश्रमांत तूं कशी क्लिनलीनेस स्वच्छता आनी ना आशिल्लो. आनी ते ताण येताना इवन तांगेल्या प्रसादय रेडी ना आशिल्लो. म्हळ्यार देवाक भोग आनी लावन प्रसादय रेडी जायनाशिल्लो. तेन्ना प्रभुपादान आनी तांगेले पुत्तान बृंदावनान दोगय जाणांनी तांकां वेलकम केलें. त्या एडवोकेटाक ताका वेलकम करून ताचे प्रसाद आनी लायक प्रिपेर करून ताका लायक प्रसाद आनी दिवन ताजे नंतर ताका पुरा आश्रमाचे तांकां पुरा एक्सप्लेन केलें. तांगेले एक्टिविटीज कसन आहे, कसन तांणी आश्रमा करता, प्रचार कशी करता, प्रिंटींग करचें त्या पुरा तांणी त्या एडवोकेटाक सांगिल्लें आशिल्लें. मागीर ताचे मागीर ಸ್ವಲ್ಪ दीस तशी गेले. मागीर प्रभुपादान तशी आपास एक लेटर पेटयलें भक्ती सारंग गोस्वामी महाराजाक. म्हाका एक लायक एक आमी 500 कॉपी प्रिंट करतात पळय, ताजे बदला आमी 1000 कॉपी प्रिंट करया आनी डिस्ट्रीब्यूट 1000 करया. त्या निमित्त आमगेलो प्रचार लायक करून आमी करयेत म्हणून तांणी भक्ती सारंग गोस्वामीक तांणी एक लेटर पेटोवन दिलें. आणि ताचे वटून तांणी सांगलें त्या प्रिंटींग कॉस्ट आसा पळय त्या वरकेन तो 500 कॉपीज कितले घेता आशिल्ले पळय प्रिंटर, तितल्या दुडवान तो 1000 कॉपी प्रिंट करून दितालो. आमकां एक्स्ट्रा खाली पेपराक खर्च मात्र लागताले, प्रिंटींग कॉस्ट आमगेले सेम आसताले. तातूंत काही प्रिंटींग कॉस्ट चड जायना म्हणून तांणी भक्ती सारंग गोस्वामीक एक लेटर पेटोवन दिलेलें आशिल्लें. तेन्ना भक्ती सारंग गोस्वामीन सांगलें त्या 1000 कॉपी प्रिंट करता म्हण ना, आमी 500 कॉपी प्रिंट करया आनी तितले डिस्ट्रीब्यूट करया. 1000 कॉपीचे पेपर्स आनी मागीर कशी आमी अरेंज करचे. तेन्ना प्रभुपादान सांगलें हांव डोनेशन आनी घेवन अरेंज करता. दिल्ली दाखोवन दिल्ली तांगेले मला थंय राबून तांणी लायक बिझनसमॅनाक आनी एडवोकेट वकील तांकां इजिली मेळ्ळी येता हांकां मिनिस्टर्साक आनी दिल्लीन तेन्ना इजी आशिल्लें मेळच्याक. आनी तेन्ना तांणी म्हळ्यार अभय चरण म्हळ्यार भक्ती सारंग गोस्वामीक हांव त्या डोनेशनांनी हांव कशी पूण करता आनी मागीर आमी 1000 कॉपी आमी प्रिंट करया. जाल्यार थंय दाखोवन इन्स्ट्रक्शन कसं येयलें म्हळ्यार 500 कॉपी मात्र करता आमी, आमकां तितले म्हणटा काय 1000 कॉपी तितले आमकां करता म्हूण ना म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन आयलें फ्रॉम भक्ती सारंग गोस्वामी महाराजान. जाल्यार मागीर प्रभुपाद पळय अभय चरण तांगेले एक सतत तांणी एक प्रयास तांगेले चालू आशिल्ले कशी सज्जन तोषणीक इम्प्रूव करचे. तांकां रेस्ट्रिक्शन मस्त दिलेलें भक्ती सारंग गोस्वामीन. कसं न्ही तांकां फ्री हँड दिनी कसं करया म्हळ्यार. कसं न्ही तांणी सांगल्यार पळय तांकां एक अडचणशी एक ना सांगचें, हें करचें ना, तशी करचें ना, अशी करचें ना, तूं हांव दिल्लें इन्स्ट्रक्शन मात्र फॉलो करता. आनी कशी हांगा दाखोवन प्रभुपादान तांकां पेटोवन दिवचें आशिल्लें लेटर म्हाका कशी सज्जन तोषणी आमगेली पत्रिका आसा पळय कशी एक वाडोवका, ताजे प्रिंट कॉपीज कितले वाडोवचे आमी, कशी ताजी प्रिंटींग क्वॉलिटी वाडोवचें, पेपर क्वॉलिटी कशी वाडोवचें, आमी कलर फोटो घालया तातूंत ते एट्रॅक्ट करया आमी. त्या पुरा हांगा दाखोवन प्रभुपादान तांकां सांगचें आशिल्लें. जाल्यार भक्ती सारंग गोस्वामीन थंय दाखोवन तांकां सद्या ना म्हणून सांगचें आशिल्लें. त्या पुरा काय करता म्हूण ना. केलोपटी हा सांगताची जाल्यार हा सांगता जाल्यार मागीर दुड्डू मेळका ना. दुड्डू अरेंजमेंट तांणी करनाशिल्ली. दुड्डू अरेंजमेंट जायना जाल्यार मागीर त्या मुखारसून कशी वचचें अभय चरणान. तशें जावन दोगय जाण बोथ वेर वर्कींग बट दोगय जाणांचो एक डिफिकल्ट सिच्युएशन जाल्लें. बोथ वेर अंडर प्रेशर. प्रभुपादाक प्रेशर जाल्लें तांगेले अंडर काम करच्याक भक्ती सारंग गोस्वामीले आनी प्रभुपादार प्रेशर तांकां आशिल्लें की वो तत्ता नवे 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 कसं ना कसं हाडता आसता त्यांनी हें करता तें करता म्हणून दोगय जाण एक प्रेशर फील जाता आशिल्लें एक दुसरे वांगडा काम करच्याक. तेन्ना मागीर आनी प्रभुपादाल विजन एकदम व्हड आशिल्लें. तांकां अशी आशिल्लें कसं तांणी सज्जन तोषणी कसं लेखिल्लें तेन्ना त्या वेळार पळय इलस्ट्रेटेड वीकली म्हणून अमेरिकन USA अमेरिकाचें एक मॅगझीन आशिल्लें. ताजे मस्त मस्त हायेस्ट डिस्ट्रीब्युशन त्या मॅगझिनाक जावचें आशिल्लें.
तेन्ना प्रभुपादान आलोचन कशान केलेलें की आमगेले सज्जन तोष न्ही पळय त्या लेवलार येवका इलस्ट्रेटेड वीकली डिस्ट्रीब्युशन जाताच पळय त्या लेवलार आमगेले डिस्ट्रीब्युशन जावका म्हणून प्रभुपादाले एक विजन आशिल्लें आणि तितले फेमस जावका कितले म्हणारी एक लाईफ म्हणून मॅगझीन आशिल्लें आनी एक युएसएचें तें तितलो फेमस जावका तें प्रभुपादाल एक विजन आशिल्लें सदन तोषणीक जाल्यार ड्यू टू सम रिजन दोगे जाणांक काय इतलें काय जम्म नाशिल्लें भक्ती सारंग गोस्वामील आनी प्रभुपादाल्या मागीर एक पंत मागीर भक्ती सारंग गोस्वामीले असिस्टंट आशिल्लो रामानंद म्हणून ताण मागीर एक प्रभुपादाल विजनाक आनी मस्त एप्रिशिएट केल्लें की तुमी एक एक्झॉल्टेड डिवोटीज तुमी काफी एक लायक एक तुमी डिवोटीज जाल्यार आमगेले आश्रम तितले सान तितले तुमगेल तितले इतले शिकिले आनी इतले हायली क्वॉलिफायड डिवोटीक खातीर हो जाग सम न्ही तुमकां एक्चुअली मथुरा वचून वापस केशव महाराज तांणी परिक्रम करतात पळय तांगेर सहाय करता अशी म्हणून एक एप्रिशिएशन एक कर न्हू एट द सेम टायम ताजी वटून तांणी एक प्रभुपादाक हे मठ सोडून तांगे पोस्ट सोडून वच म्हणून एक लेटर अशी लायक फ्लावरी वर्ड्स यूज आनी करून पळय तांकां एक बरोवन दिल्लें एक लेटर पेटोवन दिल्लें प्रभुपादाक तांगेल्या आश्रमांत तेन्ना तें लेटर जशें मेळ्ळें पळय प्रभुपादाक कशी लेटर तें मेळ्ळें पास तेन्ना तांणी वाचून तांकां चिके बेजार जालो की इतलें कर न्हय मागीर तांकां आतां वचका म्हणून जालें तशें मागीर कशें जालें तांणी आतां सुरवेत तांणी केशव महाराजाला आश्रमाक तांगेल गौडी पत्रिका तांणी संपादक म्हणून आशिल्ली ताचे नंतर तांणी दिल्ली आयली ती दिल्ली भक्ती सारंग गोस्वामीले आश्रमांत राबून थंय तांगेले हार्मोनिस्ट म्हणून सज्जन तोषणी पत्रीक म्हणून तांतूं तांणी मागीर संपादक जाल्लेले आशिल्ले पण आफ्टर फ्यू मंथ्स केलो काळ स्वल्प काळ नंतर वापस तांणी अंग दाखवून तांकां वचका पडलें आता तांणी कसन सांगेल थंय रिजन कसन दिलेलें रामानंदान की तुमी वचून केशव महाराजाक तांगेल परिक्रमांतू तांणी परिक्रमा करता आसताची थंय तांकां तुमी हेल्प करात म्हणून तांणी सांगिल्लें पण एक्चुअली तशी काय ना आशिल्लें रामानंदाल एक हें आशिल्लें प्रभुपादाक आंग दाखोवन आश्रमा दाखोवन तांकां कशी पूण भायर काडका म्हणून एक रामानंदाले एक ते आयडिया आशिल्ली पण तांणी मागीर प्रभुपाद वापस काय केशव महाराजाला वचनीची आणि अगेन तांणी वापस एकली जाल्लीची केशव महाराजे तांगेले आश्रम ना आणि भक्ती सारंग गोस्वामीले आश्रम ना आणि मागीर वापस तांणी एकली जाल्लीची आतां जाल्यार तांगेल इतले एकली आसूनय पळय अच्छा हां तेच ना तांणी भक्ती सारंग गोस्वामीक लास्ट लेटर बरयलें पळय तेन्ना तांणी एक विशय सांगिल्लो वय बिगेला अवंगल येना कसं नाही नवीन धोती वय करना कुर्त वर करना बिगेला आशिल्ला अवंगल आनी पुरा पिंजून गेला तसल्यार एक तुमगेले तितलो म्हणटा तुमी एक म्हाका फंड दिला रे पळय हांव एक जोडी एक सेट घेवन हांव घेवच्या जाता म्हणून तांणी एक रिक्वेस्ट केलेले आशिल्लें तें तांणी रमानंदान लास्ट लेटर आयलें पळय तांतूं तांणी एक तांकां एक रिक्वेस्ट तांगेले एक्सेप्ट केलेले आशिल्लें की तुमी दोन जोडी धोती आनी कुर्ता आश्रमा फंडा दाखवून तुमी घेयात म्हणून तांणी सांगिल्लें आशिल्लें आतां त्या दोन जोडी घेवन तांणी मागीर थंय दाखवून भायर पडली भक्ती सारंग गोस्वामीला आश्रमा दाखवून भायर पडली ती आता थंय भायर पडल्या नंतर एकली आशिल्ली तांगेल्या दुड्डू ना रातच्या झाग ना तेन्ना तांणी कशी आशिल्ली कशी करची आशिल्ली म्हळ्यार विंगड लोकांक घरा वचून राबचें आशिल्लें तर राबून पळय सात कोणें इन्विटेशन दिल्यार पळय तुमी आमगेल घरा येयात तांगेल घरकड वचून तांगेल घरकड वचून पळय तांणी अभयचरणान 4-4, 5-5, 7-7 दिवस तशी राबून तांणी दिवस काडलेले आशिल्ले तेन्ना तांगेल्या दुड्डूय ना हिंदीन सांगतात पळय रोटी कपडा मकान तांकां तिनूय ना आशिल्ली दुड्डूय ना कसन खावचें म्हणून त्यावेळी तांकां गोत ना आनी रातच्या कशी घर कशी नातिलेची तें इतली वायट परिस्थिती आसतानय आसूनय तांगेल विजन आशिल्लें पळय एकच की हांव कशी कृष्ण भावनामृता प्रचार करचें कशी देवाल नांवाक प्रचार करचें हांव कसन करता की हांव म्हगेले कृष्णाल आमी एक लायक एक ऑर्गनायजेशन एक संघ म्हणून हांव डेव्हलप करूं जशी तांणी झारसिंधू लीग ऑफ डिवोटीज एस्टाब्लिश केलेलें पळय तशी तांकां एक ऑर्गनायजेशन एस्टाब्लिश करता प्लॅनिंग तितलेची जिल्ला कास ना जाल्यार आलोचन पळय तांगेलें व्हड आशिल्लें म्हाका कशी काम करता म्हणून तांगेलें एक विजन आशिल्लें तांगेलें लायक त्या निमित्तांनी त्या दिल्लींतू कितले व्हड जन आशिल्ले पळय मिनिस्टर्स बिझनसमॅन्स एडवोकेट तांकां पुरा मेळचे तांणी मेळचे प्रयास करता आशिल्ली केलो पटी तांगेले घरकड वचून की केलो पटी तांगेले
ऑफिसा वचून की तांणी मेळचे आशिल्ले आनी तांणी ते धोतीन आनी कुर्ता ते दोन घेतिल्ले पळय तांतूंत तांणी ते दिवस काडचे आशिल्ले त्या वेळार मागीर तशी स्वल्प काळ जालें तेन्ना तांगेले एक सुमार कडेन तांकां एक लेटर ऑफ अप्रिशिएशन मेळचें आशिल्लें की तुमगेलें काम तुमी लायक काम करताची तुमगेले भाव लायक आसा तुमी लोकां खातीर करता ती ते तशी लायक करून तांकां एक एप्रिशिएशन मेळचें आशिल्लें सुमार लेटर तशें तांणी तांकां आयिल्लें आशिल्लें लेटर तेन्ना तातूंत एक लेटर आशिल्लें पळय तें बिर्ला टेम्पल ट्रस्टा दाखून एक लेटर तांकां मेळ्ळेलें आशिल्लें ताचे सेक्रेटरी आशिल्ले पळय आनी तो सेक्रेटरी फॉर्मर म्हळ्यार रिटायर्ड हो आशिल्लो इंजिनियर आशिल्लो तागेलें नांव आशिल्लें राय बहादूर नारायण दास म्हणून तागेलें नांव राय बहादूर नारायण दास ताणें बिर्ला ट्रस्टा दाखूनूय बिर्ला मंदिर ट्रस्टा दाखून एक लेटर ताका मेळ्ळेलें आशिल्लें की तुमी लायक करून काम करताची आनी आनी नारायण दास तो आशिल्लो पळय तो मस्त इम्प्रेस जालो अभय चरणाल कामान अँड स्लोली ताका एक अट्रॅक्शन जाल्लेलें अभय चरणा वयली आनी ही वॉज रियली अशी विचार करता आशिल्ली की 100% हेल्प करता म्हणून तशी जावन ताणें तागे लेटरान तुय पळय त्या बिर्ला मंदिर ट्रस्टान लेटरान तुय ताणें बरोवन दिलेलें हे लेटर ताका दाखयल्यार पळय प्लीज हाका हेल्प कराची अभय चरणाक तागेलें काम लायक आसा तागेलें इंग्लीश हिंदी आनी बेंगॉली बुक ताका प्रिंट करचे आसा पळय त्या प्रिंटिंगाक ताका सहायता कराची म्हणून त्या लेटरान तुय ताणें नारायण दासान पळय बरोवन दिलेलें आशिल्लें ते लेटर घेवन प्रभुपाद केलो लोकांक ते लेटर दाखोवचे आशिल्ले तातूंत केलो बिझनसमॅन आशिल्ले एडवोकेट आशिल्ले या मिनिस्टर आशिल्ले पळय तांणी हेल्प करता आशिल्ली केलो जाण आयकत आशिल्ली पण हेल्प करनाशिल्ली आनी केलो जाणांना हेल्प करून तांकां दुडू वरकीन दिवचे आशिल्ले पण दुडू कितले मेळचे आशिल्ले 5 रुपये की 10 रुपये ताचे किंवा चड मेळना आशिल्ले एक वेळा कसं जालें म्हळ्यार ते मागीर हाका जेन्ना तागेल्या प्रभुपादालांनी त्या नारायण दास म्हणून तो सेक्रेटरी आशिल्लो पळय बिर्ला मंदिर ट्रस्टाचो तांगेले रिलेशन लायक आशिल्ले म्हणून प्रभुपादान तांकां एक सांगलां म्हाका एक हेल्प कराची तुमी म्हाका एक बिर्ला मंदिर देवस्थानांत पळय तुमी म्हाका एक काम दियाचे थंय हांव काम करतालो आनी थंय दाखून मागीर म्हाका तुमी एक प्रोपागेंडा करतात पळय तुमगे मार्केटिंग करतात पळय प्रचार करतात त्या डिव्हिजनांत स्पेशली इंग्लीश स्पिकींग डिव्हिजनांत म्हाका दियात तुमी काम त्या म्हाका लायक जाताले तातूंत थंय दाखून मागीर हांव म्हगेल्या कशी म्हगेल्या कृष्ण भावनामृतात प्रचार करचे ते हांव करतालो म्हणून तांणी एक नारायण दासाक रिक्वेस्ट केलेलें आशिल्लें त्या रिक्वेस्ट घेवन नारायण दास जेन्ना बिर्ला देवस्थान ट्रस्टाचे अंकल पळय तांणी काय तितले अप्रिशिएट करनी ते तांणी तांगेले काय रिक्वेस्ट तांणी एक्सेप्ट करनी त्या ट्रस्टान मागीर नारायण दासान मागीर ते कळोवन दिला अवचरणाक तुमगेले ट्रस्टान काय एक्सेप्ट करनी तुमगेली रिक्वेस्ट तेन्ना प्रभुपादान आनीक आयडी केलें प्रभुपादान कसं केलें म्हळ्यार प्रभुपादान तेन्ना एक मागीर लागलें बिर्ला मंदिर ट्रस्टान तूं हांव एक सभ आयोजन करता पिपल्स गॅदरींग आयोजन करता प्रचार करच्याक तातूंत मागीर आमी पळोवया कसं करचें म्हणून तेन्ना थंयसरच एक सभ हातांनी फूड एक आयोजन केलेलें पळय तातूंत नारायण दासांनी चमकलोलो तेन्ना थंय एक मा आनंदमयी माताजी म्हणून आयिल्ली त्या टायमार ती एक फेमस गुरू आशिल्ली मा आनंदमयी माताजी म्हणून ती फेमस आशिल्ली तेन्ना प्रभुपादान चैतन्य चरितामृत तेन्ना प्रभुपादान चैतन्य चरितामृता वयर पडला तांणी रिडींग केलेलें बुकाचें हिंदीन त्या प्रभुपादान त्या हिंदी आयकून पळय आनंदमयी माताजी मस्त इम्प्रेस जालेली त्या इम्प्रेस जावन तिणें 50 रुपये प्रभुपादाक डोनेशन म्हणून दिलेलें आशिल्लें ताजे नंतर तांणी बिर्ला देवस्थानांत प्रभुपादान मागीर आलोचन केल्लें चलो हांव बिर्ला मंदिरांत अशीच एक व्हड एक सभ आयोजन करता तातूंत आमी व्हड जेन्ना आपोवया तशें म्हणून तांणी आलोचन केलें आलोचन करतना तांणी प्लॅन केल्लें नारायण दासा वाटू हेल्प घेवन त्या मागीर त्या बिर्ला मंदिर ट्रस्ट आसा पळय तांणी एक्सेप्ट केलें की तांगे देवस्थानांत तुमी एक सभ आयोजन करात म्हणून तेन्ना प्रभुपादान व्हड मनशाक त्या गॅदरिंगांत आपयलेलें आशिल्लें केलो मतलब फेमस पर्सनालिटी त्या टायमार आशिल्ले पळय वकील की मंत्री की पुराण आपयले आशिल्ले तेन्ना प्रभुपादान कसं केलें म्हळ्यार थंयचे दिल्ली म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन आशिल्ले पळय कमिटीचे चेअरमॅन मिस्टर अगरवाल म्हणून RN अगरवाल म्हणून ताका तांणी
स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट म्हणून तांणी इन्वाइट करच्या पळोवया म्हणून तागेले चमकलीची तेन्ना प्रभुपादान मेळ्ळून तांकां सांगलां अशेश म्हणून हांव बिर्ला मंदिर ट्रस्टांत एक सब आयोजन करता तुम्ही तांतूं चीफ गेस्ट म्हणून येता हांवें म्हणून निमगेल तांकां हांव म्हणलो हो मटेरियल भौतीक जगत न्हू ताण सांग पळेल पुढं सुरू आहे कोण कोण आनी येतात म्हणून जेन्ना ताणें प्रभुपादा लिस्ट पळयलें पळय कोण कोण येता जे हॉट जेन्ना ताणें इन्वायट केला तें पळोवन तो मागीर ताणें मागीर ते एक्सेप्ट केलें इन्विटेशन एज अ चीफ गेस्ट येवच्याक तें डिसेंबर 22 डेट आशिल्ली त्या प्रोग्रामाच्या आनी त्याच दिवसाचे हिंदुस्तान टायम्साचे आर्टिकल आशिल्लें पळय तांतूं अलॉंग विथ अदर ऑल म्हळ्यार विंगड सकड आर्टिकला वटू हें एक आयोजन आशिल्लें पळय ताजे वरकेन एडवर्टिजमेंट हिंदुस्तान टायम्सांतू त्या वेळार आयिल्लें आशिल्लें तेन्ना प्रभुपादान त्या आयोजना खातीर 500 मॅनिफेस्टो तांणी प्रिंट केलेले आशिल्ले आनी 200 इन्विटेशन कार्ड प्रिंट केल्ले आशिल्ले 200 जाणांक VIPक इन्वायट करचें आनी 500 मॅनिफेस्टो तांगेले प्रोपेगेंडा तांणी कसं लागीं हें सब आयोजन करता ताजे एक मॅनिफेस्टो तांणी प्रिंट केलेले आशिल्ले त्या मॅनिफेस्टोन कशें नाशिल्लें म्हळ्यार इंडिया आनी रशिया आयचे दीस त्या काळार रशिया आनी इंडिया दोन कंट्री अशें आशिल्ले खंय कल्चर मस्त तांणी प्रोपेगेंडा करता आसत बट तांतूय प्रभुपादान त्या मॅनिफेस्टोन बरयलें आशिल्लें इंडियन कल्चर पळय तें भारी स्ट्रॉंग आनी इतलें लायक त्या कल्चराक आमी इवन कॉमन मॅन कोण फेमस आसा पळय कोण हॉट बिझनेसमॅन आनी तुमी आसत पळय त्या कॉमन मॅनाने तुमी तुमगे हातांत हें घेवका आनी हाक प्रचार करका हें खाली आमी संत आनी साधू समाजा मात्र तांगेले वयर भरोस करचा ना बिकॉज दे आर व्हेरी अनऑर्गनायज तांगे साधू संतां कशी जीवन तांणी एकदम अनऑर्गनायज आसचें जाल्यार एक प्रॉपर ऑर्गनायज वे करता जाल्यार पळय कॉमन पीपल कोण लायक जॉबार आसा कोण हाय पोस्टार आसता जी किंवा कोण बिझनेसमॅन आसा पळय तांणी वरकेन तांतूं भाग घेवन आमी प्रचार करता म्हणून तें एक मॅनिफेस्टोंत बरयलेलें आशिल्लें तें सेम आर्टिकल आसा पळय हिंदुस्तान टायम्साचें पेपरांतूं तें तांणी डिसेंबर 22 प्रिंट जावन आयिल्लें आशिल्लें तें जाले नंतर प्रभुपादाक गोत आशिल्लें आतां बिर्ला मंदिर ट्रस्टान हांव इतलें व्हड सब आयोजन केलां बट एक मिटींग सोडून तांतूं मुखार कांय जावचें ना तशें म्हणून तांकां प्रभुपादाक गोत आशिल्लें तांतूं कांय चड जावचें ना हांव ट्राय केला जाल्यार तितलो मोठा कांय तांणी इंट्रस्ट घेनाहलेची त्या एक सभ जाले नंतर पळय प्रभुपाद आपास तशी जी नारायण दासा लोटू तांणी केलोपटी प्लॅन आनी केल्ले बट तितले कांय सक्सेसफूल तांकां सक्सेस तितले मेळ्ळी तितले तांणी लेखील तितले प्रभुपादाक अभय चरणाक तितले कांय सक्सेस मेळ्ळी थंय प्रभुपादाल मस्त सकट एक एम्बिशन आशिल्लें तांकां सुमार सकट आशिल्लें पळय बुक आनी प्रिंट करचें आशिल्लें तांकां तांतुले एक बूक आशिल्लें चैतन्य चरितामृत सेकंड एक बूक आशिल्लें गीतोपनिशद मागीर एक बूक आशिल्लें सायन्स ऑफ डिवोशन मागीर आनी एक बूक आशिल्लें तांगे लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मुवमेंट तें तांगे इंग्लिशान तांणी प्रिंट करूं लागिल्लें मागीर एक मॅसेज ऑफ गॉड हेड आशिल्लें तशीच एक भगवानेर कथा म्हणून एक बंगालीन तांकां तशी तांगेली एक विजन आशिल्ली सुमार सकट बूक प्रिंट आनी करून आमी प्रचार करया म्हणून लेखिल्लें बट ड्यू टू समहाव ऑर अदर तें तितलो मटाक नारायण दासाल हेल्प घेवनी पळय तितलो तांकां मागीर थंय कांय सक्सेस तितलें कांय मेळ्ळी आनी बिर्ला मंदिर ट्रस्टा दाखून कांय तांकां तितलें कांय एक हेल्प मेळ्ळी आशिल्लें बिकॉज तांणी इवन नारायण दासाक पुरा सांगिल्लें आशिल्लें बारिश की नहीं आई ना। हांव इनिशियली लायक हाँ? आनी इंग्लिशान तो स्क्रिप्चर्स आनी पुरा प्रिंट आनी करून हांव एक प्रॉपर वेंत ऑर्गनायज कर न्हू हांव ये स्वता तो मागीर डाउनलोड प्रचार कर। करतालो आनी हॅलो हांव स्वता एक 40-50 ब्रह्मचारी ट्रेन करतालो त्याच्यानंतर झूम मधून पण सोडा
स्वतः एक 40-50 एज्युकेटेड ब्रह्मचारी हांव ट्रेन करता म्हणून सांगिल्लें आशिल्लें. मागीर त्या तांकां ट्रेन आनी इंग्लिशान आनी ट्रेन करून तांकां मागीर हिंदीन आनी इंग्लिशान ट्रेन करून इंडियान तुवें आनी हांव भायलगांवांत तांकां पेटयतालो आनी हांवें तांगेले वटू वचून लायक करून आमी आमगेले कृष्ण भावनामृतात प्रचार करतालो म्हणून तशी प्रभुपादान एक लायक पुरो एक सिस्टमॅटिकली एक प्लॅन केल्लेलो आशिल्लें. बट ड्यू टू सम रिजन ऑर अदर तेतून वरकेन त्या काही जायनी त्या वेळेपर्यंत. तो मेरा ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे नाम पे नहीं है इसलिए। तशी मागीर तांगेले एक तो रापच्याक एक घर ना आशिल्लें प्रभुपादाले अभय चरणाक रापच्याक एक काही लायक घर ना आशिल्लें समय प्रॉपर एड्रेस ना आशिल्लें. तशी मागीर तांणी हांगा अशी राबून वेगवेगळ्या घरांत तो राबून राबून तशी तांणी तांगेले दिवस काडले. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर प्रभुपाद. रोटी कपडा और मकान तिन्ही तांगेल्या ना आशिल्ले. ज्या खावच्याक की आंगलय ना आशिल्लें तितलें आनी तितलें मागीर प्रचार करच्याक दुड्डूय ना तांगेला आनी रापच्याक अशी घर ना तेल वेळार पळय एक व्हेरी डिफिकल्ट टाइम प्रभुपादान त्या वेळार काडलेलो आशिल्लें. आज आम्ही बैसील कडेन पुरो आमकां रेडीमेड मेळटा, पुरो आमगेले फिंगर टिप्सार आसा, पुरो ऑनलायन मेळटा आमकां. बुक्स वेगवेगळ्या लँग्वेजान तांणी पुरो प्रिंट इजिली आमकां मेळटा म्हणून आमकां प्रभुपादाल पळय कश्ट आमकां द्याक पडली. बट आमी सकड जाणान पळय एक आमी मनस्पूर्वक एक आमी एक दृढ निश्चय करता प्रभुपादान इतलो आमगेले खातीर कश्ट काडला. आमकां एक लिटरेचर भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ दिवच्याक तांणी इतले कश्ट काडून आमगेले खातीर इतली मेहनत केला तांणी तांगेले आमी उपकार करूं. प्रभुपादाला बुक्साक आमी आतां कशी मॅरेथॉन चलता आसा गीता मॅरेथॉन तांतू आमी लायक पार्ट करून मॅक्सिमम आमी त्या डिस्ट्रिब्युशन करचे तशी आमी एक 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 प्रण घेवका आमी एटलिस्ट आमी प्रत्येक डिवोटी आमी कोण इस्कॉन अंदाज पळय कोण प्रभुपादान तूं ऑर्गनायझेशनान मुवमेंटान आस पळय हरे कृष्ण मुवमेंटान तूं प्रत्येक डिवोटीन एक संकल्प तशें म्हाका दिसता एक संकल्प करता आमी एटलिस्ट ईच डिवोटी should distribute 5 Bhagavad Gitas, not more, at least 5 बुक पळय प्रत्येक आमगेले डिवोटीन पळय त्या एक संकल्प करता 5 बुक हे स्पेशली गीता मॅरेथॉना वेळार पळय गीता मॅरेथॉन नातल्यारय आमी कंटिन्यूस बुक्स डिस्ट्रिब्युशन आनी करता रावता बिकॉज प्रभुपादान ऑलवेज सांगिल्लें आशिल्लें पळय मुगेले बुक जितले चड प्रिंट आनी जितले बुक डिस्ट्रिब्यूट जाता पळय चड तितली खुशी म्हाका जावका. आनी प्रभुपादान आमगेले खातीर इतले कश्ट काडटाना आमी थोडे पूण कश्ट काडून प्रभुपादाल बुक डिस्ट्रिब्युशनाक आमी आमगे सहयोग करता आनी आमी संकल्प करता तशी म्हणून म्हगेले एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट दॅट इन्क्लुड्स मी ऑल्सो हांव स्वताय तांचो प्रयत्न करता आनी कशी आमी मॅक्सिमम बुक डिस्ट्रिब्यूट करूं जाता पळय खंयच्या मार्गान मला तुमी येन केन प्रकारेन आमी बुक डिस्ट्रिब्युशन करचे प्रयास करता तितलें सांगून हांव आयचे आमगेले एक्चुअली मस्त होड हे चॅप्टर मस्त होड आसा आमी 2 भागांत करता जाताले. आतां फर्स्ट हाफ हांव आतां हांगा थंय आज हांव कंप्लीट करता. नेक्स्ट टाइम इफ आय गेट अनदर ऑपॉर्च्युनिटी ऑर सय मेळ्ळारी आमी नेक्स्ट टाइम मानतू ह्या चॅप्टर आमी कंप्लीट करया. तितलें सांगून हांव आयचे आमगेले हे लिलामृतात भाग हांव कैद करता. हरे कृष्ण. तसं चूक जाल्यार क्षम कराची बिकॉज आय वॉज नॉट